नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरो तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी वेगवेगळे विशय घेतात, पण सगळ्यात महत्वाचा विषय आसा तो स्कूल रिओपनिंगाचो. 2 ऑक्टोबरा उपरांत म्हाका दिसता ऑलमोस्ट एक 15 दीस परत कांय बोवाळ नाशिल्लो. ह्या सप्तका सावन परत स्कूल रिओपनिंग करया, शक्य जाता ना हें सुरू जालां. वस्तुस्थिती कितें आसा, परिस्थिती कितें आसा, आनी व्हॉट इज प्रॅक्टिकल, व्हॉट इज नॉट प्रॅक्टिकल. आमचे बरोबर आज जे गेस्ट आसात, मारियान वालादरी सर, अध्यक्ष हेडमास्टर्स असोसिएशनाचे. सर, वेलकम टू द शो. Let me start with a very simple thing, sir. What are your thoughts when it comes to school reopening? Are we ready? Right now, what I can say is that the students community, the parents community, especially the parents community, is not ready. Because last time when there is a noise from the government, shall we start to reopen in the school? And they asked for our viewpoints. We took a survey from the school and the PTA, in which around 209 government-aided schools took part in it. They answered the survey, and they rightly said about 196 schools clearly said they are not prepared right now due to the various reasons. First, they said the COVID cases are increasing. देंवून ना त्यो चडत आसात. ह्या खातीर माय पाय कशीच कबूल नाशिल्ली आपल्या भुरग्यांक शाळेंत धाडपाक. कित्याक शाळेंत धाडले प्रश्न आनीक वाडले. They even said that education can wait, but health cannot. They said health is first important, then comes the education. Secondly, we feel that if we reopen the school, even of the 10th standard first, so many students will be coming to school. Government has got SOPs. The school might be following the SOPs. Is it possible for the students to follow the SOPs, especially social distancing? भुरगे ते भुरगेच ते तांकां कितलेंय सांगो तांकां ते आयकोवचे नात. बरोबर, आयकोवचे नात. बापाक पयस राव, 2 मिटर पयस राव म्हळ्यार कशेंच नात. कित्याक थोडे जायते तेंपान मेवतेलेत, एकमेकाक वेंग देखून मातशी आसात. आनी एक तरेन जर तर एकूच भुरग्याक कोवीड जाली आशिल्ल्या इस्लांत येयलो जाल्यार कितल्या फामिलीक ही कोवीड भेटेली काय? How many families will be suffering from this COVID? Quarantine पत्ते आख्या गांवांत देखून जावपाक शकता. तर ती भंय आसा. कित्याक थोडे पाटी सायन्स आसनात बाबा ताका कोवीड जाला म्हणून. म्हणून ताका कोवीड जालो जाल्यार आख्या गांवांत पासून जावपाक शकता. तर ही बिरांत आमचेय सोबे आसा, माय पायचेय सोबे आसा, बोर करून माय पायचे सोबे. So the PTA has clearly said, no, we don't want right now. Let us wait for some time. शाळा कॉमेस करूंक दुबावेर सगळ्यांक जायो, पूण ते म्हणटा सद्याक टायम आतां देखून वेळ जावंक ना. कोवीड केसीस मातशे देंवंक जायो, तेन्नाच की म्हणून आतां आमच्या शाळा कॉमेस करूं. सर, देर आर 2 parts. एक, पेरेंट्स नॉट रेडी, आणि दुसरे प्रिपेअर्डनेस ऑफ द स्कूल्स. So you are saying almost 90% schools are saying that PTAs are not ready. Yeah. If that is the case, just to look at it, analyze it from the school's point of view, are schools ready? Now, to be very frank, if we start the classes, there's a lot other work is there. The sanitizing is there. The entire school has to be sanitized. And right now, many schools are in a financial crush. There is no finance from where to do this expenditure. Even the government has not given the maintenance grant of last year. So the schools are having a tough time in running the day-to-day affairs. So school starting means maintenance of the school will start, the sanitizing expenditure will start, every day to sanitize the place, every day to sanitize the washrooms, and every time students goes to the washroom to sanitize it again and again will become a tedious job. So sanitizing will be really a tough thing in the school.
What about the infrastructure? Initially, everybody was talking about let us not look at all the standards, let us only look at SSC and the 12 standard. Some schools even started that. Do you think every school in Goa is capable of handling infrastructure, sanitation, and logistics of such kind of at least one standard, only 10th and 12th? Yeah, definitely more than 75% of the schools are ready for the 10th standard. Because there are so many classrooms. For each class, if we can just have 15 students, 15 to 20 students, with a big batch can be broken off. The infrastructure is there, resources are there. So on that line, the schools are ready. That's what the structure and the teaching process is concerned. Teachers are ready to teach. Even when the students come with the difficulties, they are ready to solve the difficulties when the students arrive in school. So at this logistic, teachers and the school are ready for it. So but practically पळयतना आयच्या घडयेक तुमकां कितें दिसता की आमी आतां 10th आनी 12th इतल्याच खातीर उलयतात because those are important board level examinations. Yeah, so what happens to maybe first standard to 9th standard? तुमकां कितें दिसता as far as the rest of the academic year is concerned, where we are heading? Other classes from 1st to the 8th or 9th, I can say we can delay a little. Like last year, सगळ्या भुरग्यांक दुसरे क्लासीन आमी घातलेले. Even 9th कोण फेल झालेले ते 10th पडले. So this year, if the situation doesn't change, we can even have it as 0 year. सगळ्या भुरग्यांक दुसरे क्लासीन घातले. कित्याक नो डिटेंशन पॉलिसीज आसात. शिंगो ना शिंगो. 8th भुरगे तिलेच दुसरे क्लासीक वेतलेत. 9th पोरू घातल्या ते भाशेन अजूनय घालूंक जाता. So those classes can wait. We can give more attention for the 10th and the 12th, so that we can give them justice. So what is your practical advice to the government when it comes to, there are two aspects now, one is the primary, one is the middle, and then the higher secondary. What is your practical high school, what is your practical advice with respect to all these three? What I feel is that at least primary we can hold on. Even if we don't have classes, if we don't have classes from the primary section, whatever the online or offline is going on, let it continue. Middle, if it is possible, if the situation changes, we can start. But high school, that is 10th standard, and if possible 9th, we can definitely start even if changes take place after Diwali. If the situation improves, we can start even after Diwali. But by humble request to the government also, to appoint the teachers. Right now there's a bandi, I can say, on appointment of teachers. So the government has to remove this. Correct. And the teachers have to be appointed to teach the students, because many schools there are no teachers. So we are ready, but we are having this problem of teachers not being there. So my humble request to the government to look something in this matter, so that teachers are appointed in time before they reopen the test. So just to put this in proper perspective, you are saying we can look at starting maybe 9th and 10th standard after Diwali vacations. If the situation improves. If the situation improves, we can look at it only after Diwali vacations, not before that. If now it is almost time for Diwali vacation, hardly 15 days are left. Correct. And as far as other standards are concerned, you are saying let's take a breath, let's utilize the same formula that was applied last year. And let's promote those students, because ultimately there is no way we can have a full strength school for at least next 2-3 months. Yeah, definitely. Yes sir, go ahead. So because आम्ही पहिले भुरग्यांची बोलाकी पडोवंक जाय. सगळे पडोवंक जाल्यार we cannot sacrifice the health of the students, because that is more important. One important aspect, sir, is regarding the online thing, because if we are talking about continuing the way it is right now, from maybe 1st standard to 8th standard or 9th standard, the online classes will continue. How has been the response? With the survey that you said must have also spoken about the response of the parents when it comes to online classes. What is the response regarding that?
Regarding online and offline classes, it is not 100% successful. First and foremost, there is no coverage everywhere. Students are finding different to get connected. Second, many of them do not have their devices. आता एकूच घरात 3-4 भुरगे आसतलेत, एकूच मोबाईल आसतलो. So difficult for them to be in touch with the online classes. So तसल्या भुरग्यांक जाय ते दुसऱ्यो सवलती दिल्यो आसात. They can come to the school, collect the notes, or they can go offline. When the mobile is with, they can copy down the note. They can listen to the videos. But the school प्रयत्न करतात जाता तितल्या भुरग्यांक शिक पावपाक. पासून we are 100% successful online जावंक नात. Might be time लागतलो कित्याक गोंयांत पयलेच फावटी न्हू. There are so many of teething problems for that. Teachers are also not well versed. They are also studying. Yeah, absolutely. Sir, thanks a lot for talking to us. I think very, very important conversation with the president of the Headmasters Association. आणि ताणी 2-3 गजाली ज्यो सांगल्यात, I think they are very crucial. फक्त फोकस करताना probably SSC with all utilizing the entire infrastructure of the school, probably 10th आणि 12th या 2 क्लासींचेर फोकस करूया. 9thचे शक्य जाता जाल्यार पळोवया, अदरवायज घाई करपाची गरज ना. As far as 1st to 8th is concerned, let us not even think about it right now. I think these are very, very clear practical issues. त्याच बरोबर ताणी सांगला आमी जे गजाल लक्षात घेनात हरशीं की मेंटेनन्स ग्रांटच जेन्ना पोरूची सरकार अजून मेरेन स्कुलाक पे करना, तेन्ना जेन्ना स्कूल जर स्टार्ट जाली जाल्यार द अमाउंट ऑफ मनी दॅट गोस इन टू सॅनिटायझींग एन एंटायर फॅसिलिटी एवरी डे is something that needs to be looked at. These are very, very crucial points from the operational standpoint of a school. आणि ते लक्षात घेवचे पडटले. आणि एक सर्वे इज व्हेरी क्लियर. स्कुलांनी जो सर्वे केला तातूंतले 90% PTS म्हणटात की सद्याक चिंतनाकात. आय थिंक दीज आर व्हेरी, व्हेरी क्रुशियल इनपुट्स. सर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस अँड गिविंग अस दीज इनपुट्स. आम्ही परतही मेळया कांय दिसांनी, बिकॉज आय थिंक दिस इज गोइंग टू बी द biggest topic in the state for next couple of months. Thanks a lot for joining with us. हांव ल्हानसो ब्रेक घेता. हांव रोखडोच परत येता. विदीन अ मिनिट वील बी बॅक. खंयच वचनाकात. गोंय भरच्यान आमचे बाकीच्या सिटींतल्यान रिपोर्टर्स जॉइन जातले. देर आर मेनी अदर थिंग्स हॅपनिंग. वी विल टेक दोज रिपोर्ट्स. डोंट गो एनीवेयर. विल बी बैक शॉर्टली. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में. ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. परत एक फावट येवकार. आमचे बरोबर आमचे रिपोर्टर जॉइन जाता. आता सगळ्यात पयले आसात आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. महेश, म्हाका सकाळीसान खूब घडामोडी जाल्यात सरकाराच्या पातळीचेर, प्रशासनाच्या पातळीचेर कितें चल्लां? प्रमोद, हांव पयलीं हेल्थाची अपडेट दिता की आमी पळयलां की कोविड-19 जेन्ना सिच्युएशन स्टार्ट जालें आनी जेन्ना पेशंट येवपाक लागले आनी तेन्ना केसीस खूब वाडटाले. आतां हळूहळू मातशे कमी जाता केसीस. आनी आमी पळयताले की हॉस्पिटलांनी सगळी बेड्स म्हणटा ती फूल आशिल्ली. पण गव्हर्मेंट इवन प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स लास्टाक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी गव्हर्मेंटान अशें सर्क्युलर काडिल्ले की 20% बेड हेंच्यांनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कोविडा खातीर दवरपाचे म्हणून. सो आतां आमी तेन्ना मागीर इतलें सिच्युएशन जालें की सगळींच हॉस्पिटलां इवन प्रायव्हेट आनी गव्हर्मेंट दोनूय फूल जाल्ली. पण आतां मातशें सिच्युएशन मातशें चेंज जाता. आतां हांव सांगता, जस्ट डेटा एक सांगता तुका. गव्हर्मेंट हॉस्पिटल जे GMC म्हणटा तातूंत 227 बेड आशिल्ले कोविडा खातीर जे स्पेशल रिजर्व केल्लेले आसात. तातूंतले फकत 10 बेड खाली आसात आनी 217 पेशंट थंय अजून आसात. पयलीं हे फूल आसताले. पयलीं पेशंटांक बेडूच मेळनाशिल्ली. दुसरें म्हणजे ESI मारगांव जे पयले हॉस्पिटल केल्ले कोविडा खातीर, तातूंत 220 बेड्स आसात कोविडा खातीर आनी भितरले 60 बेड खाली आसात आनी 160 पेशंट थंय अजून ट्रिटमेंट घेतात. तिसरें हॉस्पिटल म्हणजे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे मडगांवचे केल्ले, थंय 150 बेडी आसात आनी तातले 85 खाली आसात आनी 65 पेशंट थंय अजून ट्रिटमेंट घेतात. आणि लास्ट हॉस्पिटल जे मडगांवचे आहा ते फोंडा साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळोवन तातूंत 136 बेडी आशिल्ले
आसात आणि तातूंतले 78 बेडी खाली आसात आणि 58 बेडींचे अजून पेशंट आसात. म्हणजे टोटल 733 बेड्स गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांनी आसात आणि तातूंतले 223 बेड एक खाली आसात आणि 500 सुमार पेशंट अजून गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांनी ट्रीटमेंट घेतात. आणि हे सगळे सिम्टमॅटिक पेशंट विथ म्हणजे हाय सिम्टम आशिल्ले पेशंट, अशें न्ही कितें तांकां सिम्टम नाशिल्ले. मागीर आमी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी या, प्रायव्हेट फकत 4 हॉस्पिटलां आसात ज्यांच्यांनी 20% आपले बेडी खाली स्पेशल दवरले रिजर्व केल्ला कोविडा खातीर. SMRC हॉस्पिटल जे वास्को ज्या जाग्यार चड आउटब्रेक जाल्लो त्या जाग्यार 17 बेडी आशिल्ले. तातूंतले आतां मेरेन 14 खाली आसात बेडी आनी फकत 3 पेशंट ट्रीटमेंट घेतात. मागीर विक्टर मडगांव तातूंतले 15 बेडी आसात तांच्या कडेन आनी तितले 12 खाली आसात आनी 3 पेशंट ट्रीटमेंट घेता. आता मणिपाल हॉस्पिटलान 22 बेडी म्हणजे चड सगळ्यान बेडी चड रिजर्व जाल्ले ते मणिपाल हॉस्पिटलान. ते एक्चुअली एक टाइम फूल आशिल्ले पण आता थंय फकत 16 पेशंट ट्रीटमेंट घेता आनी 6 बेडी थंय खाली आसात. हेल्थवे हॉस्पिटल तातूंत 18 बेडी आसात, तातूंतले 5 बेडी खाली आसात आणि 13 पेशंट थंय हे करतात ट्रीटमेंट घेतात. सो टोटल बेड कॅपॅसिटी ऑफ प्रायव्हेट हॉस्पिटल इज 72 आणि तातूंतले एम्प्टी म्हणजे खाली आहात ते 37 आणि पेशंट जे ट्रीटमेंट घेतात ते 35 म्हणजे ओव्हरऑल 535 पेशंट अजून कोविडाची ट्रीटमेंट हॉस्पिटलांनी घेतात. फ्रॉम दुसरी सायड म्हणजे आमी कोविड केअर सेंटर पळयताले तेन्ना नॉर्थ गोवन कोविड केअर सेंटर वेगवेगळ्या जाग्यार केल्ली, तांची बेड कॅपॅसिटी आशिल्ली 469 ज्या जाग्यार असिम्टमॅटिक पेशंटांक दवरताले. पूण आमी हालीं पळयला की मातशे सिम्टम्स आयले जाल्यार आमी त्या कोविड केअर सेंटरान दवरता. सो त्या जाग्यार आमी आतां पळयता जाल्यार 469 जी कॅपॅसिटी आसली थंय 347 एम्प्टी आसात आणि फकत 122 पेशंट नॉर्थ गोवा सायडीन कोविड केअर सेंटरान आसात. सेकंडीन साउथ गोवा पळयलें जाल्यार 692 कॅपॅसिटी आसा म्हणजे कोविड केअर सेंटरांची. तातूंतली 563 बेड्स तांचे एम्प्टी आसात आणि 129 पेशंट अजून थंय ट्रीटमेंट म्हणजे ऑल सिम्टमॅटिक पेशंट थंय ट्रीटमेंट घेतात. सो ओव्हरऑल इवन आता कोविड केअर सेंटरां खाली जावपाक लागली. प्रमोद दुसरें म्हणजे गव्हर्नमेंटान जेन्ना कोविड केअर सेंटर फूल जाली तेन्ना होम आयसोलेशन ऑप्शन दिल्लो लोकांक, जे कोण होम आयसोलेशन ऑफ करू शकता, जेंका कोणाक पॉसिबल आहा तांकां. सो होम आयसोलेशन आमी पळयलें 1 ऑक्टोबराक बीन 237 पेशंट येताले पर डे रावताले होम आयसोलेशन ऑफ करताले. पण आमी कालचो तर आमी रिपोर्ट पळयता फकत 68 पेशंट काल न्यू पेशंट होम आयसोलेशन ऑफ केला. सो बरेच देंवता पेशंट. प्रमोद इवन आमी पॉझिटिव्ह केसीस डिटेक्ट जाता आतां पयलीं जसो 35-40% जेन्ना केसीस मेळटाले आतां तो 15% तांचेर पावला. आणि एक सांगता म्हणजे एज पर मेडिकल एक्सपर्ट्स म्हणजे डॉक्टर शेखर सागर म्हणटाले की तो ग्राफ आसता तो एकदा जेन्ना वयर गेला की तो डायरेक्ट सकयल असो जावना, म्हणजे डायरेक्ट झिरो जायना केसीस. आयज जर सपोज 200 मेळ्ळ्यार फाल्यां 100 मेळ्ळे, 100 मेळ्ळ्यार परत केन्ना तरी 200 मेळोंक शकता. असो ग्राफ असो जाता तो आणि स्ट्रेट जावप म्हणजे डायरेक्ट झिरो जावप म्हणजे सेकंड वेव येवपाचे चान्सीस आसता, जे आमी फॉरेन नेशनाक पळयला की सेकंड वेव चान्सीस आसा. सो जो मेरेन इवन झप्प करून देंवपूय केसीस इज नॉट अ सोल्युशन. कित्याक लोकांक जर दिसलें की फाल्यां सकाळी जर सामकें झिरो जालें जाल्यार ती सेकंड वेव येवपाचे चान्सीस आसतात. सो लोकांनी तितले अजून तरी तो मास्क वापरप, सोशल डिस्टन्सिंग पाळचें पडटलें. जर लोकांनी आतां कुठून जर गाळपणां केली एक्सपर्ट डॉक्टर शेखर सागर जाल्यार लोकांक परत रिइन्फेक्शन थोड्यांक जाता. आमी पळयल्यात केसीस 2 केसी आमकां गोंयान ऑलरेडी मेळ्ळ्या ती रिइन्फेक्शन जाता आणि मागीर परतून ती सेकंड वेव येवंक शकता. प्रमोद हे जालें आतां हेल्थाचे हेल्थाली खबर. आतां हांव तुका जस्ट सांगता जी गव्हर्नमेंट लेवलार घडलेली खबर. आयज IPVB ची मिटींग आशिल्ली कितल्याशाच दिसांनी आणि तेन्ना इंडस्ट्रीज मिनिस्टर विजय राणे प्लस चेअर CMय आशिल्लो ती मिटींग अटेंड केल्ली. सो तेंच्यांनी अशें डिसिजन घेतला की एवरी पर मंथ आतां IPVB ची मिटींग जातली आणि जे कितें प्रोजेक्ट्स येता ताचो रिव्ह्यू जातलो, ताचेर डिसिजन जातले. सेकंड थिंग तेंच्यांनी एक प्रिन्सिपल अप्रुवल घेतिल्ले रूल अमेंडमेंट्स करपाक, म्हणजे सगळे एक 1 विंडो सिस्टम करपाक जे आशिल्ले ते जावन बिकॉज सो आतां ते रूल अमेंडमेंटाचे ते फायनल करतले आणि एक जाता तितले बेगीन सगळ्यांक कोणाक खंयची फायल जर ती TCP IDC हातून भरचे एकाच जाग्यार क्लियर जातली. सेकंड थिंग IDC बोर्ड जो अप्रुवल बोर्ड आसा तो तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्यूट करूंक नाशिल्लो, त्याची CMन फायल क्लियर केल्ली. पूण ती मिनिस्टरा कडेन विजय राणे त्यांनी सांगिल्लें की आपल्या कडेन फायल आसा म्हणून ती आयज आपूण सांजून क्लियर करता म्हणून सांगिल्लें. सेकंड आणि एक गजाल म्हणजे पॉलिटिकल आमी आतां पळयता की इलेक्शन इयर म्हणजे इलेक्शन लागीं पावपाचें असेंब्ली इलेक्शन. सो खुबशे जाण पार्टी सोडून जावं तांकां फाटल्याच्यान जेन्ना BJPन दादान आयले काँग्रेसींतले तेन्ना जे पण पयलींचे जे BJPचे आशिल्ले ते आतां पार्टी सोडपाक लागले. जे
काल आम्ही दसऱ्याच्यान सुरुवात जाली. काल दसऱ्याक आम्ही पळयलो की दीपक कलंगूटकर पयलींचो विद्यार्थी आसलो बीजेपीचो मांद्रे सायडीन सपोर्ट बाय बीजेपी आणि तो बीजेपी काम करता पयलींच्यान आणि तो दीपक कलंगूटकर काल पार्टी सोडून ताणें गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केल्लो आसा. आज किरण कांदोळकर जे पयलींचे आमदार बीजेपीचे ते आज गोवा फॉरवर्डान प्रवेश करतात. सेकंड ठिकाण प्रमाण आणि पयलीं काँग्रेसीचो राव म्हणून आयिल्लो AICC जनरल सेक्रेटरी टॅक्स इन्चार्ज गोवा तो आयिल्लो गोंयांत. ताणें थिंग्स घेतले तांच्यांनी थारायलें की पार्टी ग्रास लेवलाचेर सगळ्यांक परतून ऑर्गनायज करपाचे कोणाचे चेंजीस जाले करपाचे. Yeah, Mahesh, I'll come back to you. Your audio is not clear. I'll come back to you. I'll just take Shyam Sundar Fatte and come back to you. Just check your audio. हांव थंयच्यान वता श्यामा म्हऱ्यान बार्देजाचे अपडेट घेवया. म्हाका दिसता बार्देजाक आज राजकारणय बरेंच चल्लां. सो श्याम, कितें अपडेट? प्रमोद, कोविडाचे अपडेट घेवच्या पयलीं राजकारणाचें सांगता. जो थिवीचो एक्स MLA जो बीजेपीचो आमदार आसलो किरण कांदोळकर हो आयज आपल्या थिवी मतदारसंघांचे तिचे सपोर्टर जे सरपंच आसात, उपसरपंच, पंच आणि जे कार्यकर्ते आहात तांकां घेवन आयज त्याच बरोबर त्या थिवी मतदारसंघा बरोबर हळदोणचे तिचे कांय सपोर्टर आसात. ते आयज अस्नोड्या कदंबाचे जो हॉल आहा त्या हॉलान आयज प्रोग्राम जातलो आणि तो रीतसर आयज गोवा फॉरवर्डान प्रवेश करता. पयरूच ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगला की भाजपान आपल्याचेर अन्याय केला आणि आमी भाजपाक लागून खूब काम केलें आणि जे लोकांचे जे प्रश्न आहा ते भाजप सोडोवपाक हें जाला, हें करिना, आमचे कोणाचे तांकां केअर ना, ताका लागून आपूण आपल्या कार्यकर्त्या सकटूच आपूण गोवा फॉरवर्डान वयता म्हणून अशें तेणें प्रेस कॉन्फरन्सींत सांगलेलें. हे जालें. आतां मातशे रावानूच संक सुमार हो प्रोग्राम जातलो, कार्यकर्ते येत आसात. दुसरें, आयज कोविडाचे हे जर घेतली जाल्यार बार्देशांचे आयज म्हापशान ज्यो केसी आहात एक्च्युअल केसी आहात त्यो म्हापशान 111 आहात, कोलवाळे 60 आसात, मागीर हळदोण्यान 37 आसात, शिवोलेन 83 आसात, कांदोले 113 आसात, मागीर परवरी 185 आसात. तेतून आयचे केसी धरल्यो जाल्यार म्हापशान शेळप्यां आयज 1 केस मेळ्ळ्या, अंसावाटान 1 मेळ्ळ्या, गांवसावाडो आयज 2 मेळ्ळ्या, आंगोड 4 मेळ्ळ्या, हावसिंग बोर्डान 1 मेळ्ळ्या, दुलेरान 1 मेळ्ळ्या, मागीर राजवाडो 1 मेळ्ळ्या, आल्तिनो 1 मेळ्ळ्या, खोर्ली 1 मेळ्ळ्या आणि करसवाड्या 1 मेळ्ळ्या, करून 14 केसी आहा. कोलवाळ PSCच्या भितर आयज 5 केसी मेळ्ळ्यात, थिवेन 3 आसात, अस्नोड्या 1 आसा आणि नादोडा 1 आसा. हळदोण्यान आयज 1 केस मेळ्ळ्या, ती किटला मेळ्ळ्या. मागीर शिवोले आयज 12 केसी मेळ्ळ्या, भितर आसगांवां 2 आसात, काणक्या 5 केसी आसा, अंजुना 4 केसी आसा आणि ओशाला 1 केस आहा. मागीर कांदोलीच्या भितर आयज 9 केसी आहा, कलंगूट कांदोलीच्या वाठारान 3 केसी आहात आणि सालिगांव सांगोड्याच्या वाठारान 6 केसी आहा. परवरची अपडेट मेळोंक ना. Mahesh, you are talking about politics. So what is the update? Yeah. सो सगळे पॉलिटिक्साक म्हणटा तशी सुरुवात जाल्लेली आसा. कोण कोण पार्टी सोडून आतां श्यामसुंदर फडटे आणि इवन आमी सांगिल्लें पयला की दीपक कलंगूटकर कालूय ताणें गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केल्लो आसा. सेकंड थिंग, प्रमोद, आमी एज्युकेशनाचो आज इश्यू घेतला म्हणून CMान जेन्ना विचारलें की स्कुलां स्टार्ट करपाचें कशें कितें काय म्हणून, ताणें अशें म्हटलां की जी रिव्ह्यू कमिटी तांच्यांनी केल्ली तांचो रिपोर्ट ऑलरेडी तांकां आयला, तेजो ताणें सांगूंक ना, पूण तो म्हणटा आपूण 1-to-1 कमिटी मेंबरां कडेन उलयतालो. सेकंड थिंग की कितल्याश्या स्कुलांनी 10 आणि 12 स्टँडर्ड स्टार्ट केल्ले आसा, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पंचवर्षी हायर सेकंडरी तेंची 10 and 12 स्टार्ट केल्ले आसा. सो चडशा पेरंट्सांक दिसता एटलीस्ट 10 and 12 स्टार्ट जावची म्हणून. Yeah. Thanks a lot, Mahesh. Vikram, yeah, go ahead. सर ऐकून येता न्ही? Yes, go ahead. सर ॲक्च्युली कोविड अपडेट म्हणटा ती इट्स अ व्हेरी गुड न्यूज फॉर वास्को. सद्याक तरी कोविडाचे केसीस सारखे कमी आसा. वी आर वेल बिलो द 300 मार्क. पयलीं आमी 500 म्हणटाले. नाव केसीस इन वास्को आर एट अराउंड 130 and कुठ्ठाळी अराउंड 90 आणि कासाली अराउंड 67.
दुसरी गजाल म्हणटा ती जशें आमी उलयता शिक्षणा बद्दल आनी पॉलिटिक्साचे बद्दल, एक 2 दीस पयलीं सर डॉक्टर पांडुरंग नाडकर्णी जे फॉर्मर चेअरपर्सन ऑफ SSC बोर्ड आशिल्ले ते आयिल्ले हांगा. एक कसो तरी सत्कार समिती आशिल्ली आनी थंय ते फंक्शनाक ते उपस्थित आशिल्ले. सो वेन वी आस्क्ड हिम अबाउट दी स्कूल्स, तांचें म्हणणें आशिल्लें की फॉर दी चिल्ड्रन हू अप टील दी 8 म्हणजे धाकटे भुरग्यांक समज धरत जाल्यार मोबायलाचे दोळ्यांक त्रास जावंक शकता. आनी जे नेबरिंग स्टेट्स आसा कर्नाटका, महाराष्ट्र, तांकां ऑलरेडी तांचे गव्हर्मेंटांनी सद्याक बंदी घातली आसा फॉर ऑनलायन क्लासीस टील दी 8. आनी तांच्यांनी सांगिल्लें की गव्हर्मेंट कॅन टेक अ कॉल अप टू आफ्टर 9. म्हणजे थोड्या स्कुलांनी कितें आसा सर, थोड्या भुरग्यां कडेन जे गरीब भुरगे आसा तांचे कडेन मोबायल डिवायस आसना. सो खंय तरी ते स्टुडंट्स टिचरांक मेळपाक सोदता जावं ते डिफिकल्टी रिजॉल्व करपाक येता, पूण खंय तरी ते डेंजरस जावंक शकता. म्हणजे कॉलिंग द स्टुडंट्स टू स्कूल आनी विदाउट दी इन्फॉर्मेशन ऑफ द गव्हर्मेंट. सो स्कूलय रिस्क घेवंक सोदना, भुरग्यांक कसलो आदार मेळना. सो खंय तरी गव्हर्मेंटान दखल घेवन 9th स्टँडर्डाचे अबाव, 10th स्टँडर्ड जे आसा थोड्या ग्रामीण वाठारांत खंय जी कोरोनाची केसीस चड ना, जावं स्कुलांत भुरगीं 10 जावं 15 आसता त्या वाठारांत तरी चालू करचें अशें डॉक्टर पांडुरंग नाडकर्णी हांच्यांनी सांगिल्लें. दुसरी गजाल म्हणटा ती आमी आतां जेन्ना पॉलिटिक्साचें उलयता, वास्कोनी सर पॉलिटिक्साचें वातावरण बरें तापिल्लें आसा. आनी फाल्यां NCP जी पार्टी आसा, NCP पार्टी आसा, ताजे फाल्यां ऑफिशियल तांचे वास्को ब्लॉकाचें ऑफिस इनॉग्रेशन जाता. आनी ताका लागून राज्यसभा MP आनी आदले सिव्हील मंत्री प्रफुल्ल पटेल येवपाचे वास्कोन. दुसरी गजाल म्हणटा ती जे लास्ट टायम हांगा कॅन्डिडेट आशिल्ले दाजी साळकर, who had contested from Vasco as independent and gathered about 7,000 odd votes. ताका लागून खंय सद्याक अशी न्यूज आयकूंक येता की विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डाचे तांचे कितें तरी डिस्कशन चालू आसा. आतां कितले म्हणसर ते विजयाक जॉयन जाता जायना ती खबर ना, पण डिस्कशन इज देर, इट इज फॉर शुअर अशी न्यूज आयकूंक येता. आनी एक गजाल म्हणटा ती सद्याक सर हांगा मामलेदारूय चेंज जाला आनी जे लोक आमचे गृह आदारा खातीर, जे इन्कमा खातीर ती म्युन्सिपालिटीची गर्दी दिसान दीस वाडटा. सो खंय तरी हाका कंट्रोल दवरपाक जाय, वाचून केसी वाडोवंक जायना म्हूण एक कावंटर वाडोवपाची जावं एक दुसरो ताका एक आयदर एक्सटेंड करपाची अशी मागणी वास्कोन चालू आसा सर. या थँक्स अ लॉट विक्रम. म्हजो वेळ सारको सोंपला, हांव इतल्याचेर थांबता. पण म्हाका दिसता स्कुलांच्या बाबतींत सगळ्या पेरंट्सांचें एकच मत आसा, एक सुद्दां भुरग्याच्या जिवाक जर रिस्क जातली जाल्यार जशे आमी फाटली 6 म्हयने पासियस काडले तशें आनीक पासियस काडपा येता. घाई कोणाकच ना आनी कोणाक करचेय न्ही. हांव इतलेंच सांगता आनी थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.